ह्यो गोवा विकास पार्टीचो एक प्रेस कॉन्फरन्स एक अनाउन्समेंट आमी एक करपाचें आसा with regards to our political leader who was there with us and who is associated with us since 2012. आणि हे जे आसा एक आमकां गोवा विकास पार्टी खातीर एक मेजर एक स्ट्रॉंग पार्टी स्ट्रेंथनिंग करपा खातीर. Can you introduce yourself first? My name is Sarvesh Bandodkar. I am the president of Goa Vikas Party. We have our General Secretary Ramnath Bandodkar. So as I said that we have Mr. Xavier Vicky Pacheco, who has been associated with us since 2012. Due to few reasons, थोड्या कारणा खातीर मातशें थोडी वर्सां due to some members in our party which he was not aligned with, that is the reason he had moved out. And again today we have called this press conference to announce that he is associated, he is basically joining with us to strengthen the party and from the grassroots level. So as I had in the last press conference I had mentioned that leading this party from the grassroots level, right, building the organization from the scratch will be our mission, right from associating with all the people who are like-minded, who are having the same ideology as us, to take this party forward. When I mean ideology, is people who will be considering Goa first. As our party is a regional party, we would always want to see that we strengthen the regional force here. आज तुम्ही पहिले आसात जितले parties हांगा आसा, we don't want any kind of a dictating leader over here or a dictating people who would accept the request coming from the other states. Coming from Delhi, I would directly make this statement. We want our regional force to be very strong, and because of that, we decided to take this party, strengthening this party from the grassroots level. You will come to know in the near future when I mean strengthening, in what sense I mean strengthening. You must be seeing here, you will see only infrastructure projects in Goa which is happening here, and you must be seeing a lot of property 39A, all these things which are coming up now these days. So our main aim of the party is to make sure we'll be strengthening Goa. When I say strengthening Goa, means it could be employment, it could be farming, it could be fishing, it could be skill development in all sense. Here only infrastructure projects will not lead our Goa, or will not infrastructure इतले व्हडले करून आमी हांगा जे गोंयांत हे पळयता. What is the use of this infrastructure when our youth is not having a proper direction? आमच्या युथांक supposing proper road map उत ना, proper direction उत ना, it makes no sense for us for all this infrastructure development or any sort of development which comes as a high cost. So here with Goa Vikas Party, we will make sure we will work on the grassroots with the farmers, with the fishermen, with empowering youth, empowering the local bodies. When I say empowering the local bodies, meaning empowering the local bodies like panchayats or Zilla Panchayat. Here what happens is, anga jitle Zilla Panchayat kiwa panchayat members asa is always in a threat. कि बाबा आपल्या गोयल्यान खंय एक फोन आयलो जाल्यार आपली डिसिजन चेंज करपाक. These autonomous bodies were basically built so that they basically take care of the village. आज अशें सिच्युएशन आसा की वयल्यान एक फोन येयलो की सगळे हांगा येस सर म्हणचे पडटा. दिस इज द थिंग. And so as the MLA or so as the minister, here the problem is orders coming from top.
In Goa, our Goa is very small and we have to preserve this Goa in that sense. We have to make sure that we don't have somebody who doesn't know about Goa. गोयाबद्दल कोणाक काय खबर ना तो थंयच्यान ऑर्डरी दिता की हो जागो किंवा हे लँड कन्वर्ट कर किंवा आनी कसले आय एम नॉट टेकिंग वन एक्झाम्पल देर आर वेरियस थिंग्स विच आर हॅपनिंग विच आर कमिंग फ्रॉम टॉप. Goa Vikas Party is a regional force. We will make sure that we will strengthen it from the grassroots level in all these aspects. So coming to right from skill development to farming to infrastructure to fishing. Now if you see recently we must have seen if you see कोर्टाचे हाय कोर्टाचे ऑर्डर्स येवन मोर्जी आमचे कशे डेमोलिशन जाल्ले आसा. So just like I'll give you an example, just like आमचे जसे एक शेतान एक शेत राखपा खातीर आमचे एक फार्म हाऊस म्हणून कन्सेप्ट आशिल्लो तो फार्म हाऊस म्हणून कन्सेप्ट करून लोकांनी आता फार्म हे करताले. तशेंच आमच्या दर्या देगेर इफ यू गो टू सी देर इज नथिंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमॅन. So all these aspects in a understanding so that people also protect their interest. आमच्या गोंयकारांचो इंटरेस्ट म्हटल्यार कितें आसा हांगा एक टॅक्सी जाले एक फार्मिंग जाले एक फिशिंग जाले. दीज आर pillars of Goa. हांगा infrastructure is not the infrastructure building for road building will accordingly progress will only with these things. हे लोक थंयसरूच उरलेले आसा. Plus personal development. When I talk about personal development, here personal development in human development there is nothing going on. Skill development is not just for making chokrio neoryo. The women's इतले बरे करता चोकऱ्यो निवऱ्यो हे ते सगळे human development is not only for that or skill development. Here if you go to see एकलो JCB operator आमचो गोंयचो दाखया. When I am talking about skill development, I am talking about skill development in terms of हांगा JCB चे शोरूम ओपन जाता, Caterpillar चे शोरूम ओपन जाता व्हडले. But in the interest of Goa, where is what you are getting for the state of Goa on the table? That is important. Goa खातीर do we have any training center for this machinery? आज luxury cabins आयिल्ले आसा for this trucks and heavy machinery. Do we have any kind of training center for this? No. So ensuring that getting all this, having a word with these companies, big companies, getting them to Goa to develop Goa, not to basically only have certain state. आता पहिला तुम्ही इतले जे problems झाले आसा right from property to industries to different things. There are so many issues over here. So basically handling that. So now going forward, we have to have politically aligned people and people who are connected to the grassroots. So I would warmly welcome Mickey Pacheco, who has again associated with the party, and I would like to ask him to sign the document also for the same. And welcome him on board. So, Mr. Mickey Pacheco was associated with us since 2012. Since 2012, he was elected. Again, we had got 2 seats in the assembly from Goa Vikas Party. Due to certain reasons, हांगा कशें जालें की फक्त elect जावन आयले, but organization which the आमचे Goa Vikas Partyचे organization was not building. Organization was kept there only in terms of strengthening the organization, strengthening the party was not happening. So now, after getting the interim relief from the court, we have decided, we have again started from the scratch, I would say, I will repeat this again, to build the organization and to build a party in such a way, having, saying that Goa would be the first thing we would consider for taking any decision or going ahead to align to having people associated with of that ideology who would consider Goa as first. So I warmly welcome Mr. Mickey Pacheco to align with who is associated with the party now, and going ahead, he would be a very big support to us to strengthen the grassroots level from the South Goa as well as North Goa, and to go ahead. लोकांक जाय जाल्यार रावचें पडलें. लोकांक जाय आमी रावलेले कित्याक आमी तुमी म्हणटले आयज मिकी कालींच भायर सरला स्टेटमेंट काडटा प्रेसाक येता पळय एक मनान धरपाची गरज आहा. आमी पॉलिटिकान 2002 निवडून येयलेले. आमच्या पयलेय आमदार आसले, आमच्या फाटल्यानूय आमी पिड्ड्यार जाले आमदार आहात. लोकांची मॅन्डेट
लोकांनी निवडून कोणूय जावं आमदार तो लोकांनी तर एक मॅन्डेट दिली कोणूय आमदाराक आमी उठता बसतना टिका करूंक जायना ती लोकांची मॅन्डेट आसता आमी टायम दिवपाक जावो कोणूय आमदार जालो ज्या मतदारसंघात कोणूय आमदार जालो आमी ज्या त्या मतदारसंघात लोकांची सेवा करपाक वा काम करपाक जे लोकांची भावना लोकांची मागणी आहा ते करपाक आमी टायम दिवपाक जाय आनी आमी टायम दिलो आनी जेन्ना आमकां गमन येता तो लोकांनी मॅन्डेट दिलेली ते आमदार जे कांय करूंक ना लोकां खातीर कांय करूंक ना लोक उठ्ठा बसता रस्त्यार येता उठ्ठा बसता प्रोटेस्ट करता त्या पासून आमी हें पळोवनूच म्हाका दिसलें म्हज्या मतदारसंघात कांय जावंक ना दुसऱ्या मतदारसंघात कांय जावंक ना लोक रस्त्यार येतात आमदार लोकांक रस्त्यार हाडटा हे म्हज्या काळार तरी जावंक ना आमकां ज्या लोकांनी निवडून हाडलेले एक 15 वर्सांक तुमी केन्ना पळयचे ना मिकी पाशिको लोकांक घेवन खंयच्या रस्त्यार येयले कसले प्रोटेस्ट केले म्हणून हो आमचो कायदो जाता जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना लोक येता आनी आमचे कडेन तेंचे सुटावे करपाक आमचे कडेन मागता हो आमचो कायदो आनी म्हाका दिसता सरकारान जे असेंब्ली आहा टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आमी हे आमचे लोकांचे विशय आहा ते आमी थंयसर मांडूंक जाय आनी थंयसर तर सरकार आयकना कोणूय सरकार आयकना आमी थंयसर बसपाक जाय लोकांच्या रस्त्यार बसपाची गरज ना आनी लोकांक रस्त्यार हाडपाची गरज ना जेन्ना ज्या मतदारसंघात ज्या लोकांनी निवडून काडलो आमदार लोकांनी हे आमदार निवडून काडले उपरांत ह्या लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक प्रोटेस्ट करता ह्या लोकांची म्हजी मागणी लोकांक सगळे हे निवडून काडलेल्या लोकांनी तेंच्या घरा कडेन घरा लागीं वचून प्रोटेस्ट करपाचो रस्त्यार कित्याक ह्या ओल्ड पार्टी विच इज फॉर्म्ड बाय लेट सीताराम बांदोडकर आयज हे माचेर आहा तेजे पूत तेजे नातू आनीक 2012 आमी ह्या पक्षान येयले आनीक म्हाका दिसता त्या 2012 आमी निवडून येयले 2 सिटां आनीक एक सीट आमचो कोर्तालीचो सीट म्हाका दिसता थोड्या वताक हारलो त्या टायमार 10% तरी वोट आमी काडलो आता तुम्ही म्हणटले परत तुम्ही कित्याक गेले काय पण सोडून कित्याक गेले सगळ्यो गोश्ट्यो त्या काळार सांगूंक जायनाशिल्ल्यो आनी तुमकांय खबर आसतली पत्रकार भाव आमी एक 4 म्हयने आहा म्हणटलो 2017 इलेक्शनाक 4 म्हयने पयलीं आमी रिजायन जाले आमदार मंत्री म्हणून आमदार म्हणून आनी पार्टींतले भायर सरले त्या टायमार कांयशी कारणां आसली भायर सरपाक 2012 जेन्ना आमी निवडून येयले तेन्ना भाजपान सरकार घडलो आनीक गोंयभर 2007 ते 12 पासून काँग्रेस पावरान आशिल्ले आनीक गोंया दर एक रिलिजियस लिडर पासून आमचे दुसऱ्या धर्माचे पासून वावर तेंच्या एगेन्स्ट केलो नाका सरकार म्हणून दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्लो आनीक 2012 आमची गरज तरी आसूं ना पूण गोंयच्या लोकांक बीजेपीक मॅन्डेट दिली आनीक आमची कितें कामां जावची म्हाका दिसलें आमी त्या सरकाराक आमची गरज नाशिल्ली तरी आसतना आमी तेको दिलो जो कंडिशनल सपोर्ट आसता तसो आमी दिले आनी त्या नंतर लेट म्हाका टेन्युअर कामां जावचे पयले म्हाका दिसता 3 म्हयने म्हाका मंत्री केलो 3-4 म्हयने आनी म्हाका कन्विक्शन पडलें ते ज्युनियर इंजिनियराचेर
हांवें हात उखल्लो म्हणून आनी कन्विक्शन केल्या उपरांत आय हॅव टू स्टेप डावन एज अ मिनिस्टर. पण त्या पयले पासून आमी ज्यो सरकारान 2012 ते उपरांत पासून लोक खुशाल आसूंक ना आनी गोंयचो लोक तर खुशाल आशिल्लो जाल्यार परत 2017 ते कडेन 23 आमदार आशिल्ले, सुबेज जातले आशिल्ले पूण उणें जाले आनी 2017 आमी इलेक्शन दुसऱ्या पक्षाचेर लढले. आतां भायर सरले कित्याक? ज्या पक्षाचे जे मेंबर आशिल्ले, म्हाका बांदोडकार फॅमिलीन म्हाका केन्ना त्रास करूंक ना म्हाका कसले म्हजे दुस्मानकायी आसूंक ना म्हूण ते कसले आमच्या एडमिनिस्ट्रेशन केन्ना विरुद्ध केन्ना वचोंक ना. पूण कांय जे दुसरे ज्या पक्षान अधिकारी आशिल्ले, पोजिशनां घेवन आशिल्ले ते कंट्रोल करताले. बांदोडकाराचे फॅमिलीक कोणें पद दिवं ना कसलें, पूण पद दुसरे घेवन रावले 5-5 वर्सां आनी त्या नंतर आमकां कळलें आमकां तरी सपोर्ट दिवचो अशी नाशिल्लो. आमची जी कामां करपाक जाय करताले आमी. पूण म्हाका आतां गमन येयलें जेन्ना बांदोडकार फॅमिलीन थोडी चर्चा जाली. म्हाका तेंच्या फॅमिलीन सांगलें की 2012 आमच्यो भयण्यो पासून बांदोडकाराच्यो फॅमिलीचो कुटुंब आशिल्लो ते भासाभास करता तुमी पक्ष विकलो काय म्हणून पयशे घेवन. सो हांवें म्हणलें तशें कांय ना, पूण म्हाका ते तकलेन वचोंक ना कितें पयशे कितें कशें दिले कित्याक म्हणटाय काय म्हणून इफ विकली म्हणून पार्टी. पूण जेन्ना आमकां हालीं ज्या पक्षाचे गोवा विकास पक्षाचे ट्रेजरर आशिल्ले तेणे कांय वीक पयले स्टेटमेंट केले. आपण पारेकाराक घेवन परवरी फ्लॅटान बसले, आमकां खुबशे पारेकारांक पयशे दिले आनीक हारावपाक जाय म्हणून काँग्रेसाक. आनी आमी हो पक्ष घडून हाडलो, परत रिवायव केलो आनी आमी 2 सिटां निवडून हाडली म्हणून. आतां हें सिद्ध जालें जेन्ना म्हज्या मनान सदांच चलतालें जेन्ना आमी हॅपी ना, आमी आमदार जावन ह्या सरकाराक हॅपी ना, हांव सांगतलो तुमी सपोर्ट विथड्रॉ करा. ऑफिशियली सपोर्ट विथड्रॉ करा. सपोर्ट विथड्रॉ करतालो. थोडे पद घेवन आशिल्ले, थोडे जे पद घेवन थोडे जे तेंचे पक्षा कडेन बीजेपी कडेन कित्याक क्लोज आशिल्ले म्हणटून म्हाका आतां गमन येयलें बीजेपीन पारेकारान खुबशे पयशे दिलेले म्हणून. आनी आतां तर सिद्ध जालें बांदोडकार जे फॅमिली ती उलयताले पक्ष दिलो म्हणून. आतां तर सिद्ध जालें बाबा खरेंच पयशे दिले, पयलेच पयशे घेतले कित्याक तो ट्रेजरर आहलो. आमी तरी सुप्रिमो म्हण आशिल्ले, म्हजी बायल प्रेसिडेंट आहली ना म्हण बांदोडकार फॅमिलीक ना म्हजे बायलेक कांय खबर आसूंक ना कितले पयशे दिले आनी कोणाक दिले आनी कोणाक वांटले ते. कित्याक म्हाका तरी कांय दिवंक ना म्हण इलेक्शनाक म्हाका कांय दिवंक ना. हांवें म्हाजो कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक हांवें म्हज्या कास्ट कॅन्डिडेट भासले ताका हांवें कॉन्ट्रिब्यूट केलें. आनी तेन्ना तुमी आसतना 2 विका पयलीं आमी तुमकां सांगलें आमी येवपाचे आहा कित्याक ह्या पक्षाचे जेन्ना 2025 सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत 474 पक्ष डिलिस्ट केले तेन्ना हो एक पक्ष आशिल्लो. ह्या पक्षान 2017 4 कॅन्डिडेट घातले आनी हे बांदोडकार फॅमिलीन जे मेंबर आशिल्ले तेणी कोर्टान वचून इंटरिम ऑर्डर हाडली आनी आतां पार्टीचे कांय प्रॉब्लेम ना. पूण हांवूय त्या टायमाक पासून कशें जातलें तें रावतालो. आय वॉज कॉर्डिनेटींग वीथ बांदोडकार फॅमिली स्पेशली सर्वेश आनी बांदोडकार बाबा कडेन आमी सदांच उलयताले तेच्या बद्दल कशें करया कितें करया काय म्हणून. पूण तेमी एक विनोद घेवन लॉयर काडून बरें लॉयर काडून एक टीम ऑफ लॉयर्स काडून तेमी कोर्टान वचून हायकोर्टान वचून तेणी पार्टी परत एक्टीव करून हाडली. आनीक आयज म्हजें इतलें सांगपाचें परत तर पार्टीन येवपाक आहा. आमी हे येयले म्हज्या पार्टीन कॉन्ट्रिब्युशन आहा पूण पार्टीचे जे पद घेवन आशिल्ले ते आयज ना. हांवें सर्वेश बाबाक सांगलें परत येतलो
तेन्ना हे मनीस तर ना जाल्यार येतलो म्हणून तेन्ना ह्या मनशाचे सगळे रेजिग्नेशन घेतल्या उपरांतूच हांव परत येयला आनी आयज ह्या पक्षान आमी परत जॉईन जाले. सो हांव मागता सगळे पत्रकार भावा कडेन तुमी ज्या पयलो आमकां ह्या पक्षाक तेंको दिला तुमी असोच तेंको दिवचो. हांव आनीक हांवें एक ऑर्गनायजेशन करून दवरलेलें आहा म्हाजें त्या पक्षान भितर घेवपाक. दर एक मतदारसंघात म्हाका दिसता सुमार 15 ते 20 मतदारसंघ आसा. थंयसर आमी ब्लॉक रेडी करून दवरलेले आहा. येता त्या 2 आठवड्यात 2 ते 3 आठवड्यात आमी एक बरें जमात करतले मदें सावथाक आनीक आमच्या मदें आनीक जे सगळे आमचे ब्लॉक आहा ह्या पक्षाच्या नांवान आमी दर एक मतदारसंघात 15 ते 20 आमी एक्टीव करतले आमचे जे ब्लॉक आहा तेन्ना. तुम्ही पयला आसतले विकास प्रभुदेसायान स्टेटमेंट केलो ह्या पक्षान 2012 तो ट्रेजर आशिल्लो म्हणून ट्रेजर आशिल्लो ताका खबर आसतली न्हू. तेणें स्टेटमेंट केलो आमकां खूब पयशे दिले म्हणून पारीकारान पार्टी हे करपाक एक्टीव करपाक गोवा विकास. 2 सिटां जिखले तुमी. हय 2 सिटां जिखल्यात ते सोड. तेणें सांगताना अशें सांगलें आमकां खूंय सिटां घालपाक सांगलें पण उमके कडेन सिटां घाल आनी काँग्रेसाक डॅमेज कर म्हणून. म्हणटा आयज जे मनीस उलयता ते ह्या पक्षान रावन बीजेपीचे इतले पयशे घेतले म्हणटा खूब पयशे घेतले आनी ते आयज तेच मनीस काँग्रेसाक काबार करपाक हे मनीस आसले ते आयज काँग्रेसाक जाता. सो आयज कितें जाता हांव दुसऱ्या पक्षाचेर आनी उलयना. तो वेळ येयलो म्हणटा उलयतले जायते आमचे कडेन ते काबार जावचे ना. सजवलें असले मनीस सगळे तुमकांय कळपाक बरें आनी काँग्रेसाकूय कळोंक बरें तुमकां पत्रकारांक भाव कळोंक बरें हे मनीस पयशांनी येयले आनी पयशांनी गेले. पयशे घेवन 2012 तरी काँग्रेसाक काबार केले. हेका परत हेका काँग्रेसान आपल्याशी दवरलेले आहा. हे मनीस पयशांनी येतले आनी पयशांनी परत येतले. म्हणजे क्वेश्चन रिजनल 2 पार्टी आहा पळय आरजीपी आणि गोवा फॉरवर्ड ते ऑलरेडी अलायन्स करपाचे काँग्रेसी कडेन उलयतात. तुमचो स्टँड कितें आसलो? देयर शुड नॉट बी डिव्हिजन ऑफ ना स्प्लिट ऑफ वोट. ना म्हाजे पळय पयली मनान घ्या वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री आनीक जेन्ना डेमोक्रेटीक म्हणटा तेन्ना आमकां कोणाकूय जाय कोणाकूय बसपाक कोणें बंद करना. बट आयज विशय असो आहा आमी दर एक गोंयकाराक हो सरकार नाका आनी आमी मानून घेता आमी विरोध आहा आनी ह्या सरकाराक आमी तेंको दिवना. एनी अदर पार्टी अलायन्स करता आमचे कडेन लिव्हिंग बीजेपी गव्हर्मेंट वी आर देयर. बट हितून तुमी सोदूंक जाय हिंगा अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. आमच्या भितर अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. तुमी पळयता आसतले तुमी आतां नांवां काडल्या ते पक्ष अलायन्स करून सोदता म्हणून पळय आमी भायर सरल्या उपरांतूच आमी हे सगळे म्हाजे दर एक मतदारसंघात म्हाजे जे ब्लॉक आहा ते आमी एक्टीव केले आनी जेन्ना कळले आमी मिकीन हे ऑर्गनायज केले म्हणून तेन्ना दुसऱ्या पक्षाक कळयतले बाबा आमी स्ट्रॉंग आहा म्हणून आमचोय पक्ष स्ट्रॉंग आहा म्हणून. सो तेन्ना जर भासाभास करपाक येता अलायन्स करपाक आमी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध कोणूय पक्ष आहा तेन्ना आमी जरूर आमी अलायन्स करतले. पूण आमकांय पळोवपाक जाय तुमी पयले आसतले अलायन्स टॉप त्या निमण्या वेळार व्हरोंक गावना. आमी एक म्हयन्या भितर आमी आमचे जे ब्लॉक आहा तेजे एक्टीव केल्या उपरांत आमी भितर पळयतले कोण येता आनी कोण येना ते. कित्याक आयज तुमी पयले आसतले जे अलायन्स जाता ना जाता तेंच्या भितर जायते चलता. हांव त्या पक्षाचेर आनी हांव कांय उलयना. तुमी पत्रकारांनी पळयला आख्खे सबंद गोंय तुमच्या माध्यमांतल्यान आख्खे गोंयभर लोक पळयता कशें चल्लां तें राजकारण. सो हांव तेजेर टिका करिना कोणाची. आनीक तुमी पळयला म्हणटा तुमकां खबर आहा आमी एक फावटी भायर येयले ते आयज झुजता ते पक्ष तेंच्या भितर युनिटी ना ते झुजता. तितून आमकां म्हाका तेका उलोवपाक नाका. तेन्ना आमी सेटल जाले तेंचे ते सेटल जावन आमचे येयल्या उपरांत आमी चिंता करतले आनी उलयतले मागीर. कितले पयलीं जावपाचें इलेक्शनाचे कितले म्हयने पयलीं हे टॉक्स ना हे टॉक्स आतां आमी लास्ट मिनीट देखून ना हांव आमच्या पक्षाचेर उलयता. आयज आमी जॉईन जाल्या
जर जाल्यार म्हणटा 2-3 विका भितर माझे जे ब्लॉक्स आहेत दर एक मतदार येयले आमी एकठांय केले एक बरें कन्वेन्शन केलें तेन्ना मॅसेज क्लियर येतली बाबा ह्या मतदारसंघात मिकीचे आमचो गोवा विकास पक्षाचे बरो स्ट्रॉंग होल्ड आहा म्हणून तेन्ना मॅसेज पावतली तेन्ना आमी ते पक्ष जे कोणाक दिसले बाबा आमी एसोसिएट जावया म्हणून आमी एलायन्स जावया म्हणून तेन्ना आमी टॉकाक घेतले म्हाका दिसता हे टॉक नॉट बिफोर द इलेक्शन हे आतां जावपाक जाय कांय म्हयन्या उपरांत जावपाक जाय मागीर आमीच भायर सरले आनी भायर सरले अर्ध्या रस्त्यार मागीर ना एलायन्स करया हांगा बसूय नाका थंयसर बसूय नाका हिंगा जावं आमकां तो जावं म्हटल्यार तशें जावंक ना हें पयलें जावपाक जाय आनी हांव आनीक 2 विकांनी जे आमचे भाग तुमच्या मतदारसंघात हांवें एक्टीव केल्या उपरांत दे मायट कम टू आर टू टॉक एलायन्स दॅट इज द टायम वील डिस्कस पार्टी बसतली डिस्कशन करतली कोणाक कशें पयलें आमी डिस्कस केल्या उपरांत ते पण डिस्कस करतली तुम्ही म्हणले इलेक्शन 8 महिने आहा 7 महिने एटलिस्ट आमकां 3-4 महिन्या पयलीं कळोंक जाय एलायन्स टॉक जातले जाल्यार केन्ना देखून फायनल जावपाक जाय 3-4 महिन्या पयलीं तरी जावपाक जाय लास्ट पेमेंट आतां कितें आमी सगळ्यांक चार्ज केले आनी दर एक मतदारसंघात आमचे भुरगे भायर सरले आनी तेका आमकां दुखोवंक नाका एकदा आमी कमिटमेंट दिले की आमकां बाबा तिजे रावपाक जाय सो इट इज नॉट समथिंग आमी कमिटमेंट दिले आनी आमी काम स्टार्ट केले आनी समबडी इज कमिंग इन इंटरप्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा आमकां वी आर ओपन फॉर अलायन्स एंड ओनली ओपन फॉर अलायन्स इफ इट इज अशें न्ही की 2 महिने इलेक्शना आसा आनी वी आर स्टार्टिंग विथ द अलायन्स टॉक इफ एट ऑल इफ इट इज अलायन्स इट हैज टू बी इन this or maybe next month so that accordingly we have already started our grassroots जे organization strengthening करपा जाय खंयचे constituency कितले आसा right from setting up war rooms to data analytics everything what a organization requires we have already built a team we have a team of 20 people who are already working on it so we are strongly if at all we are contesting in any constituency people should not take us for granted or the political party should not take us for granted it will make sure that we will win that seat and it is something where आमी आता जे जितली तयारी करता is not where नावा खातीर बेश्टे बसोवपाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तशें ना if we are आमी जर शुअर आसा we are not here to split the vote I will make this statement again we are not here to split the vote but we are there to win तुम्ही B team म्हणा किंवा C team म्हणा we are A team for Goa we are not B team or C team for anybody एक मुद्दो मनान धरपाचो आहा आयज आमी भायर सरले म्हणटच ह्या पक्षान वयले म्हणटच जायत्यो बातम्यो येतल्यो तुमच्या माध्यमांतल्यानूय कोणाक तुमी बायट देतले तुम्ही पळयला सिक्वेन्स ऑफ टॉक लास्ट मंथ थोडे म्हणूंक लागले मिकी येता परत पक्ष घेवन येता UGDP घेवन येता ताका 100 crore दिता म्हटल्यार ते मागीर ते मातशें स्लो जाले टॉक जाले म्हाका खबर आसले हांव कितें करता पळयलो आमचे पेपर वर्क पयलो आमकां आमच्या हातीन पडोंक जाय आशिल्लो कोर्टाची ऑर्डर मेळोंक जाय आशिल्ले टील तेन्ना आय वॉज वेटिंग आमी तुमकांय सांगलेले म्हाका 1-2 आठवडे दिया 2-3 आठवडे कोर्टाचे थोडे डिले जाले त्या उपरांत म्हाका तुमचे येवपाक मेळूंक ना म्हणटच आमी आयज येयले तुमच्या फुडल्यान आमी खूंय आहा आमचे स्टेट खूंय आहा ते आनी कित्याक लागून आमकां लेट जालो तो 2 जाता 3 आठवडे लागले हितून मागीर थोड्या दिसांनी आनीक रुमर सर्कल जावपाक लागलो गोवा काँग्रेस येता म्हणून मागीर खबर जाल्यो गोवा काँग्रेस येता आनी ताका 100 crore दिता म्हणटा म्हणजे मिकी आसलो तो लिस्टांतलो भायर पडलो गोवा काँग्रेस आतां खबर जातलें कितें तुमी एक मनान धरा हेजेर बारीकशी चिंता करपाची गरज आसा आतां म्हणटले मिकी पार्टी घेवन येयल्या गोवा विकास आमची मायनॉरिटी वता जावं आमची काँग्रेसाची वोट फोडपाक दुसऱ्या पक्षाची वोट फोडपाक म्हणून पळय आतां एक मनान धरा आमी एक मतदारसंघ आतां बाणावली जावं नुवें जावं हे दोनी मतदारसंघां आमी निवडून दिली जाय ओके आमी कॅन्डिडेट घालून 2012 म्हाका दिसता 1800 वता कितें पिड्यार जालो करताली तर दुसऱ्या भागात आतां त्या दुसऱ्या भागांनी वता घडून डिवायड करून कोण जिखपाचो आहा थंयसर इधर हांव जिखतलो ना तुमी जिखतलो तिका तिसरो काय जिखोवंक बीजेपी काय जिखोवंक शकना थंयसर बीजेपीचे मॅक्झिमम वोट आसा तर 1500 इतलो तरी आसपाक शकता सुबे जावपाक शक्य ना बीजेपी जिखपाक शक्य ना नवेली जाला ते भाशेन आनीक दोग जाण कॅथलीक बसले आनीक दोग जाण एक मुसलमान बसलो आनीक एक हिंदू बसलो
दॅट कॅन बी ए कन्फ्युजन कित्याक दोग जाण आमचे कॅथलीक बसले आनी वोट डिवायड जालो पण एक मुसलमान बसलो आनी हिंदूचो जितलो वोट आहा तो हिंदू गेलो ती वेगळी गोष्ट पण दुसऱ्या मतदारसंघात जावपाक शक्य ना लोक फाल्यां म्हणून भावाल्या अशें म्हणप म्हाका बेनावली जावं कुर्तोरी जावं नुवें जावं आमचे वेळी जावं अरे बाबा थिंगा आमची वोटां भरून बेगीन कॅन्डिडेट घातले म्हणून ना मुखार कॅन्डिडेट आहा थंय मुखार स्ट्रॉंग फोर्स आहा थंय तो इथं तुम्ही झगडटले तो आनी हांव झगडटलो तितून तूं निवडून येय जाल्यार हांव निवडून येतो बीजेपी काय हो सरकार आमकां नाका तो काय कॅन्डिडेट निवडून येवचो म्हणून हे बातमी हुंय लोकांक कन्फ्यूज करपाचें चलता लोकांचे मायंड मॅनिपुलेट करपाचें चल हे बातमी करतात ते बंद करपाक जाय म्हणजे म्हाका दिसली लोक रिलीजनाचे वोट मारता काय कॅन्डिडेट कोण मारता ना पळय लोक तिका लोक दुसरो वेगळे सेंट्रीक लोक आसता थोडो लोक आसता लोकांचे मत कोणाक मारतले कोणाक पयलीं मारता आनी कित्याक लागून मारता ते आमच्यान सांगूंक जाय ते मायंड आसता हांवें तर तुका सांगत लोक कित्याक लागून वोट मारता सांगत जाल्यार हांव दर एक मतदारसंघान जिखतलो आसलो थंयसर सर्वे काडून लोकांचे मनान कितें आसता ते आमच्यान सांगूंक थोडी जाता लोकांचे मन प्रमाणे लोक वोट मारतात इट इज नॉट कास्ट ऑर रिलीजन हे धरून पळोवन न्हू पण एक म्हणटा म्हाका दिसलें बाबा आमची कम्युनिटी सुद्दां आहा ते आपल्या कम्युनिटीचो कोणूय बरो जावचो आमदार जावचो म्हणून मारप वोट अशें आसता तुम्ही आता अलायन्स करता खातीर काँग्रेस किंवा हेच्याकडे तुम्ही वयतले काय ते आपयतायची वाट पळयतले वी आर ओपन सी आम्ही कशे आसा करंटली नाव त्यांचे ऑलरेडी टॉक चालू आसा हय, हय. सो तुम्ही रावतले तुमकां आपयता म्हणून काय तुम्ही मेसेज घालता we are in the interest of Goa. We will make sure that for having आमकां जशें वोट स्प्लिट करपाचें तसले हितून आमकांय नाका सो इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा आमी सपोजिंग एकत्र रावन सपोजिंग कितें करूं शकता वी आर ओपन फॉर दिस टॉक प्रोवायडेड इट हॅज टू बी इन द नियर फ्युचर इट कॅनॉट बी लायक 2 महिने आसतना आनी आमी अलायन्स वी विल नॉट डू दॅट बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड तुम्ही पळय आतां आमी वचोन तेंच्याशी ते आमकां केअर करचे ना ते म्हणटा तुका बेज तूं हो सीट मागता खंयच्या बेजाचेर मागता खंयच्या बेजार तुमकां आतां सांगलां म्हाका 2 आठवडे दिया आनी 2 आठवडे तुका कळटलें बाबा खंयच्या मतदारसंघान आमकडे ब्लॉक आहा तेन्ना आमकडे ब्लॉक आहा आमकडे थंयसर कॅन्डिडेट आहा तेन्ना ताका कळटलें बाबा हिंगा आमी सगळे एकठांय जावन शीट सेटिंगाक या अलायन्स या म्हणून आयज तर ताका खबर ना म्हाका कोण खंयचो ब्लॉक आहा खंयच्या मतदारसंघान ते म्हणटले तुका आमकां तुमची आमकां कसली गरज आहा तुमकां गरज ना म्हणटले तूं हांव म्हणटलें एकलो तुमकां डिलिस्ट केल्ले न्हू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हाका करूंक ना पार्टी डिलिस्ट केले ते आतां पोझिशन कितें आहा वी हॅव गॉट इंटरिम रिलीफ कोर्टाच्यान आमकां इंटरिम रिलीफ मेळिल्ली आसा आनी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम रिलीफ इज बेसिकली टू कंटेस्ट द फोरकमिंग इलेक्शन्स सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट वी हॅव स्टार्टेड आमची सगळी तयारी आमी स्टार्ट केल्ली आसा पूण री रजिस्टर बी कित्याक केला नो री रजिस्ट्रेशनाची गरज आसना बिकॉज इट इज आमचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करूंक ना इट वॉज डिलिस्टेड बाय वन सिंगल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचेर ती ऑर्डर काढून आमकां सगळे 474 पार्टीज वर डिलिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम दॅट 474 पार्टीज वी वर द ओनली पार्टी in Goa who have challenged that and accordingly got an interim relief for that because we are serious about election and not just for the sake of doing ki ani ek party kadun हे करपाचे तसले नसले so we that is the reason we have challenged it and we have got an interim relief for that what happened to the symbol is it the same or symbol आमचो जो आसा तो आमी ऑलरेडी त्याचा प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट केलो आसा आणि सिम्बॉल फ्री आहा तो प्रोसेस केला सो आमकां ना सिम्बॉल वी हैव गॉट सम 2012 कार म्हणून सिम्बॉल तो 2 वाती आशिल्ली हां 2 वाती गोवा स्वराज न्हू हां गोवा स्वराज ना तो पयलो आमकडे आशिल्लो गोवा विकास आघाडी आणि मागीर तुम्ही सिम्बॉल तोच दिवचो म्हणून हे केला हय वी हैव गिवन अ रिप्रेझेंटेशन टू द इलेक्शन कमिशन फ्री सिम्बॉल 6 महिने पयलीं तांचे आसा सो वी स्टार्टेड द प्रोसेस आमच्या टीमीन ऑलरेडी स्टार्ट केल्लो हा प्रोसेस आणि इन द नियर फ्युचर वी विल बी गेटिंग द सिम्बॉल